आसा आनी सोलोंक सोलोंक मस्त आसा गिब्याच्यांनी घरा वसा जेणगी थंय चिंचेचे रोग बरा मेळटात चिंचेच्या रुखाच्या मुळान तुका गोत्त आसा गी त्या दाळ एक फावटी आमी सांगिल्ले बा नाड पुरो दिसतात ते तूं भियेना कांय जायना नाड कांय करना आमी नाडीच्यारनी मुखार आमी या थंय येता थंय या थंय रानांत पुरा उजो पुरा पेटसो दिसता थंय भियेना कांय जायना तुवें कांय भियेना जाळे ओत्तू चिंचे स्वरूप अळे ओत्तू चिंचे स्वरूप पळय बा कितलो व्हडलो आसा म्हाका पळयतना बेन दिसता भियेना कांय सांगलें रातीक बैसरले ही एकली म्हातारी मागीर आग्गी बाय दिसाक आसा ना निगे अडे थंय पळय उजो पेटता तो दिसता दिसता सांगता म्हाका बेन दिसता ते पावता गे आमी असो तें बरो उतरून नांगे वसाचे आग्गी बायच्या घर आळे आग्गी बायच्या घर ओ ते वयर दिसता पळय वयर तुका दिसता गे ओ ते वयर या चौकास या म्हाका बेन दिसता काय भियोनचे आनी कितले आसा वचोंक म्हाका पुरो जाले बसया आमी हांगा बसया जायत या कितले वेळ बसून या म्हाका बेन दिसता म्हाका हें तांकां नाका बसता ते बसा गे बस बस पयली शिक्षण ते रातीक तूं बैसारले मागीर तुका एक काणी गोत्ता गे कळ्ळें ती नाडीची तेदा एक फावटी नाड नांगे तो इलेक्ट्रीक खांबो आसा न्ही आळे तांतू लायट पेट्टा तो देखून तो पयल्यांच्या कालार पुरा चिमणी आसली चिमणी वेग्गी पालवताली देखून ही नाड आसा न्ही ती नाडीक बरें जातालें देखून ती येताली आतां नाड पुरा येना आतां कितें कोत्ता गे आतां इलेक्ट्रिसिटी पुरा जाल्या नाडीक बेन जाता करंट लागता म्हण देखून नाड येना नाडी चिमणी कारबाराय पळयल्यार एक फावटी ना गे ती आमची बागी आसा न्ही बागीचो पूत सोलोवन येताना ताका गोत्तू ना नाड सांगोन तो एकली बायल मनीस मेळ्ळी सांगोन उलोवनंत गेलो गे घराच्या मेठार पावतना दाण्यान बेसारले गे ताका बेन जालें देखून ना गे त्या दाळा ताका ताच्या आवयन म्हळें गे ताका उलाय बलांबे आवयन चिना बायदंडे पिरावड तशें ताका कळ्ळें मागीर ती नाड म्हूण सांगोन आमकां बरें नाड येना कित्याक गोत्ता गे आमी कोंत बेंतीन घालता न्ही गळ्यांत तुका बें घाल्या गोत्ता गे तूं घाली नाय घालता न्ही फाल्यां तुका कोंत बेंतीन घालची संवय ना देखून तुका येता आनी तुका दुबावी तांतूंत नाड 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 सांगोन नाड सांगल्यार कळ्ळें तुळया भाशेंत सोदू सांगोन तुका गोत्ता गे ती आदी पुरा तशें जाल्लें काणी ती आतां नाड पुरा येना नाडीक पुरा भियाजे म्हणना आनी आमच्या घरांनी पुरा नाड बिलकूल येना नाडीक बेन जाता आमकां पळयतना नाडीक बेन जाता देखून ना गे ती फाटल्या कुशीच्यान शीद येता हांगा नाका आमच्या घरा येवचें नाका म्हण तशें तुवें कांय भियाजे म्हणना आतां आमी कशें जाल्यार सोलोन ना गे आग्गी बायच्या घरा या वाट मस्त आसा लागीं दिसता मात्र तुवें कांय भियोवचें नाका देखून तुका हांवें म्हळें उडयलो गळ्याक एक कोंत घाल गो म्हणून कोंताक कितलो पावर आसा आमी आतां या गे या हांगा ह्या पत्रार पुरो बसल्यार जावचें ना उठोवंक की तांकां ना बेन जाता आमकां मस्त वाट वचोंक वचा न्ही आमी या म्हज्या लायफांत एक घडला काल म्हळ्यार आमी अशें कारार येताना हांव आनी म्हजे फ्रेंड आमचे मध्याच्या अंतून गाडयेर अशें रानांत आसा न्ही गाडी पाड जाली गाडी पाड जाली थंयच रावली त्या जाल्यार मॅकॅनिकाक कॉल करी जाय न्ही ताका कॉल केले आमी मॅकॅनिकान सांगलें आत्तां येता म्हूण सांगून ताच्या उपरांत 2 मिनटांनी आमी कॉल करून जाला मात्र 2 मिनटांनी मॅकॅनिक आयलो मुखार वचून ताणें करून पुरो तो गेलो पयशे दितना काणी घेवन शिदा गेलो तो ताच्या उपरांत दुसरे दीस आमी ताचे कडेन सांगलें तुका पयशे दिवंक बाकी आसले न्ही तुवें पयशे कित्याक आनी घेवन नाय म्हूण सांगून ताका तो सांगी लागलो यान बाईक जाता यान निकलो गाडी रिपेरी मारता कांसेंच्या करपी न्ही म्हूण सांगी लागलो
देखून सांगचे देव आंज बडव्यांक धाडटा आमकां बेंप्र जायना त्या दाळा कित्याक म्हळ्यार आमचे भक्तीपण वाडटा देखून आमकां बें जायना नाडीक पुरा भियानाजो कित्याक गोत्तागी नाड आमकां ताका आमी कॅर करनाजो आमकां आंज बडवो आसा आंज बडवो आपोवन व्हरता आंज बडवो राखता आमची जतन करता आमकां सांबाळटा तुवें मागणें केलाय न्ही गुत्तू नाय तुका आंज बडव्याचें तें देवा गेल्या बडवे आसा न्ही गे सांगून तूं राव त्या दाळ देवा गेलो बडवो तुका राखोण तूं रावता तुवें भियाजे म्हणना तो आयिल्लो तुका रिपेरी करूंक देवा गेलो बडवो देखून तुका ताणें पयशे काडयोनात आतां कळ्ळें गे तुका तशें जाल्यार आमी वांगा एका कडेन बसया गे बसचें नाका तुवें काणी सांगची नाका म्हाका बेन दिसता या नाड आयल्यार या या परतून तूं नाडी कुशीन तूं कितें येताय नाडी कुशीन वचा नाका हांवें सांगलें न्ही तुका जेजू एका आंजाक धरता त्या दाळा तुजें बें पयस जाता येवचें आंजान तुका आनी कोंत घाल्यार खंयचें येना म्हजें पळयलें तुवें कोंत आनी आसा तुजें कोंती आसा बेंतीनी आसा हें मुरयेचें नेसान आमकां राखोन व्हरता सांबाळटा जायत आनी आमी या आग्गी बेच्या घरा जायत या